केरळा उपरांत साक्षरतेचे वळेरीन पुराय देशांत वेल्या पावंड्यार आशिल्लें एक राज्य म्हळ्यार आमचें माणकुलें गोंय. विंगळ विंगळ नैसर्गिक संपदीन नटलेलें, तशेंच ट्युरिजमाक लागून जगभरांत फामाद अशें ठिकाण. साक्षरतेचो आंकडो व्हड, मात जगभरांत बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या फाटभुंयेर तरणाटे कितपत तयार आसा हो प्रस्न. मोदी सरकाराच्या मेक इन इंडिया आनी स्टार्टअप इंडिया प्रकल्पाक लागून भारत देश मॅन्युफॅक्चरिंग हब जावपाच्या मार्गार फुडें सरता आनी आजच्या बदलत्या तंत्रज्ञाना वांगडा फुडें वचपाक लागता तें कुशळटाय आनी मार्गदर्शन. तरणाट्यांची हीच कमी पयस करूंक आनी तांकां इंडस्ट्री प्रमाण तयार करूंक गोंय सरकाराचो नवो यत्न म्हळ्यार गोवा स्किल डेव्हलपमेंट मिशन. गोंयच्या तरणाट्यांक बदलत्या तंत्रज्ञाना प्रमाण तयार करूंक आनी तांकां आत्मनिर्भर करूंक गोंय सरकाराचो फुडाकार. स्किल डेव्हलपमेंट कित्याक ह्या विशीं उलयतना कौशल विकास आनी उद्योजकताय संचालनालयाचो संचालक S.S. गांवकर म्हणटा, Today only skilling will survive. Without a skill, they will not get a job. So every industry required a skilled manpower. So we suffered a lot. We have trained in a different sector. So they were finding difficult to get a job in a industries. And in that view, the skilling, when we started skilling, reskilling and upskilling, our employability rate is increased. मारुती सुझुकीचे ॲडव्हान्स इंजिन आसा VVT. We are able to place 80% of the skilled manpower to the industries. मुख्यमंत्र्याच्या अप्रेंटिसशिप योजने खाला वेगवेगळ्यो संध्यो गोंय सरकारान तरणाट्यांक उपलब्ध करून दिल्या. Recently we have launched Chief Minister's Apprenticeship Policy for Government Establishment 2023. Under that we have created a 9,000 opportunities. Under the scheme also we have created 9,500 opportunities in a private sectors for a skilling, reskilling and a upskilling. We have converted government ITI Panjim into model ITI. Under a Strive scheme, under a Sankalp scheme, we have trained SC, ST trainees, unemployed women trainees, physically disabled trainees. We have established a center of excellence in a solar technology, electrical technology in government ITI Farmagudi in consultation with Sri Sri Ravi Shankar Technical Foundation. We have signed MOU, totally 47 MOUs are signed, including a Tata Technologies, Daikin, Maruti Suzuki, GCCI, CII. Under Tata Technology, they have given a 165 crores. Under that, they are starting at 23 short-term courses, 6 long-term courses. Under a CTS scheme, we are having a 10 government ITIs, 3 private ITIs. Total 42 trades are there. Around 5,000 trainees are undergoing a training. Under a Human Resource Development Foundation, we are having a 55 institutions, 62 trades. Under that, we are conducting a engineering, non-engineering, paramedical courses. More than 1,000 trainees are undergoing a training. टायर्स आसता, व्हील्स आसता, ती बॅलन्स नासता, कळ्ळें. टायरांचो वेट आहा तो इक्वल. Automobile, we are having a tie-up with Maruti Suzuki, one trade MME at ITI Farmagudi. There our instructors are also training. Maruti Suzuki engineers are also coming and giving a training on a new technology, and 100% placement is done by them only. So as on date, MME trade we are having a 100% placement. आयज बायलां दादल्यांच्या खांद्याक खांदो लावन काम करपाची तयारी दवरता. स्किल डेव्हलपमेंटा खाला बायलांक सक्षम करपा विशीं गांवकार उलयले. We are having a 2 scheme. One is a Strive and under a Sankalp. Under that we have trained around 513 women from a different panchayat. Maybe in a tailoring, maybe in a food production, maybe in a stitching, maybe in a flower making. They are very happy and there is a more and more demand
from a different panchayat. We have recently started a cosmetology under Chief Minister's Kaushalya Pad scheme. There is a very good demand from the youth for a skilling education. गोंय सरकाराच्या स्किल डेव्हलपमेंटाचो वेरणीच्या ज्योती जोशीक बरोच फायदो जालो. In automobile, it is a family business. So family business लागून my grandparents were into same business and papa is same business करतालो. ताका लागून I had a interest from that time only. ताका लागून हांवें कंप्लीट केलें माझे 10th कंप्लीट केलें. I want to complete something in something into technical field. पण technical fieldan म्हाका काही admission तेन्ना मेळोना. As that time it was girls were not there into that field. ताका लागून हांवें माझे 10th कंप्लीट जावन 12th केली. 12th जावनूय हांवें ट्राय केलें दुसरें ट्राय करपा ऑटोमोबाईल फिल्डान, पण म्हाका खंयच एडमिशन मेळोना. ताका लागून ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें हांवें MES कॉलेजासून. आणि मागीर माझ्या फ्रेंडान सांगले, प्रिती माझी एक फ्रेंड आसली, ताणें म्हाका सांगलें की यू कॅन डू ITI. गव्हर्मेंटाचो कोर्स चालू आहा. आनी तेन्ना इतली मार्केटिंग नासली आमकां ITI गव्हर्मेंट स्किलाची. म्हाका तेणें सांगलें आनी आय ट्रायड द एडमिशन इन ITI. In ITI I took admission for motor mechanic. पूण 2 वर्साचो कोर्स हांवें पॅनजीम ITIसून कंप्लीट केलो. आणि थिंगा I completed in 2007 and from college only we got a placement for a job. So the ITI helped me a lot to get into the same field. Though it was after graduation, पण त्यांनी आमकां चड हेल्प केला. And after that my brother was there. He's also in technical field. So he is automobile person. So tene maka support kelo. And after wedding, my husband is also from automobile industry only, and he supports me for everything. So it's like basically the complete family is with me. After completing my ITI, I have joined the different brands, Mahindra, Honda. हे सगळे ब्रँड केल्या उपरांत हांवें बिझनेस जॉईन केला. पयलीं आमी म्हयन्याक 60-70 व्हेकल्स करताली. आमी आतां सध्या 140-150 व्हेकल म्हयन्याक करता. आनी सगळे ब्रँड म्हाजे चालू आहात सध्या. वी हॅव 2 वर्कशॉप्स रायट नाव. इन दॅट वी टेक केअर ऑफ ॲक्सिडेंटल रिपेअर आमी करता. एन्युअल मेंटेनन्स सर्विसीस चालू आहा. विंटेज गाडी मॉडिफिकेशन आमी करता. मागीर रेन फॉरेस्ट चॅलेंज म्हणून महिंद्राचो एक स्पेशल कॉम्पिटिशन आसता. त्या कॉम्पिटिशना भितर आमची कॅटेगरी आमी मॉडिफाय केली, गाडी विनिंग जावन येयला स्पेशल कॅटेगरी इन पेट्रोल. सो वी आर ग्रोईंग दॅट वे. पयलीं आमी इंजिनचे आमी इंजिन ओवरऑलिंग जाताली. पयलीं कमी आसताले. आतां म्हयन्याक आमचे 3 ते 4 इंजिन बेश्टे ओवरऑल जाता. सो द मॉडल अँड सेगमेंट टेक्नॉलॉजी जशी चेंज जात आहा, डेव्हलप जाता एवरी डे, वी आर ऑल्सो गेनिंग अ नॉलेज अँड ग्रोईंग फास्ट. फर्स्ट आमी स्कुलान आसता पळय, आमकां पयलीं शिकयताले स्कुलान सरस्वती पूजन. सरस्वती पूजन इज मेन इम्पॉर्टंट थिंग. पयलीं सरस्वती येता आनी मागीर लक्ष्मी येता. सो यू शूड फोकस ऑन द नॉलेज फर्स्ट अँड देन लक्ष्मी तुमकां ऑटोमॅटीक येतली. अशें ना म्हाका पयसो मेळना, म्हाका काम करपा जाय, कितें बिझनेस करपा जाय, म्हाका पयसो जाय अशें जायना. यू नीड फर्स्ट नॉलेज, देन यू कॅन गेन द मनी. तो फोकस पयशाचेर नाका, पयलीं नॉलेजाचेर दवरात. यू बी परफेक्ट विथ युअर नॉलेज. कितेंय काम करात, पण पयलीं नॉलेज घेयात त्या विशयाचेर. मागीर तुमकां ऑटोमॅटीक पयशे येतले. आनी गव्हर्मेंट इतलो सपोर्ट करता, इतली सबसिडी चालू आसा सद्या गोंयांनी आमकां. सो एवरी सपोर्ट इज देयर फॉर एवरी स्टेप. बट जस्ट यू हॅव टू बी परफेक्ट विथ युअर ओन सब्जेक्ट. तुम्ही खंयचोय सब्जेक्ट सिलेक्ट करा, त्याच्या भितर 100% परफेक्ट जायात. मागीर तुमकां ऑप्शन आहात, जाय तितले ऑप्शन आहात. ताका लागून पयलीं सरस्वती आनी मागीर लक्ष्मी. गोंयची आर्थीक येणावळ सध्या पर्यटन क्षेत्रार अवलंबून आसा. सध्या पर्यटन क्षेत्रांत खूब रितीपदां आसात. ती भरपाक कौशल विकास आनी उद्योजकताय संचालनालय प्रयत्न करता अशें गांवकर सांगता. For tourism in a hotel industry, vacancies are like anything. We are having more than 1,000 hotels. Every day people are coming and asking for skilled manpower. And because of that, we are in the process of talking to all the stars hotels. Most of the star hotel we have finalized in Kankuna, Lalit, then Hotel Taj. They agreed to sign a MOU.
So we are starting hospitality trade in consultation with all 5-star hotels. They will train and they will give them an opportunity and they will place them. राज्यातल्या वेगवेगळ्या ITI कॉलेजी वांगडा MOU विशीं गांवकर म्हणटा, Every ITI we are having a MOU with hotel industries. We are having a MOU of Kankona ITI with Lalit. We are having a MOU Kakora ITI with Hotel Taj, Margaon with Hotel Taj. कौशल्य विकास आणि उद्योजकताय संचालनालयाच्यो काही शॉर्ट टर्म तर काही लॉंग टर्म कोर्सेस आसात. See, we are having a 2 years courses, short term in the sense it is a one year courses, and there are a 6 months duration also. Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana, we are having a one scheme which is of a 3 months to 6 months, but there is a good demand, they are employable. For example, hospitality 6 months, food production 6 months course is enough for a hotel. Housekeeping 6 months course is enough. Because within a 6 months they can give a good training for a skilling. So now also people are not ready to take up a long term courses. They wanted a 6 months courses, wanted to join in a hotel and make their career. And hotels are paying a good. And actually Goan youth intention is what? To take a experience in big hotels, go abroad. That was their intention. Actually we are training a more manpower, but they are not retained. They are not serving in Goa. They try to go to abroad. Now see one of the placement where there are 32 companies, lot of vacancies. They have taken people and there is a still shortage. That's why we are signing a MOU with the hotels, so that there is a commitment. Now you are giving any number of people, I can commit you that they will get a job in the hotel. आमच्याकडे तशी सवलत आसा, आमच्याकडे प्रोविजन आसा. तसे 6 महिन्याचे कोर्सेस आसा, 3 महिन्याचे कोर्सेस आसा, 15 दिसाचे कोर्सेस आसा. तर खंयची तर पंचायती आमकां अप्रोच जाता जाल्यार आमी रेडी आसा एनी टायम आनी आमी केन्ना ते कोर्स करपाक रेडी आसा. वी कॅन गो टू दॅट पंचायत. ओन्ली दॅट पंचायत दे हॅव टू सेंड अ रिक्वेस्ट. नाल्यार आमकां कळचें ना तें कोणाक तो कोर्स जाय म्हूण कळचो ना. तशें आमी खूब अशे कोर्सेस केला. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावप गरजेचें आनी त्या खातीर जागृताय गरजेची. आम्ही अवेअरनेस प्रत्येक ITI थ्रू आम्ही अवेअरनेस करता. प्रत्येक ITIचे आमचे फॅकल्टी आसा ते डिफरंट स्कुलां वता, विजीट करता. जानेवारी मंथाच्यान ते स्टार्ट करता, अवेअरनेस क्रिएट करता. तशेंच आमी ग्रामपंचायतीन वता, म्युनिसिपालिटीन वता, ग्राम सभेन वता. आमी लिटरेचरूय प्रिंट करता, पाम्पलेटूय प्रिंट करता आनी तांकां सर्क्युलेट करता. तेजेन अवेअरनेस आतां ह्या दिसांनी खूब जाला आनी आमच्या ITIची स्टुडंटाची स्ट्रेंथूय वाडला. म्हापशेचो वेवसायीक प्रवीण च्यारी म्हणटा, जेन्ना हांव ITI पास जालो इन 1998, हांवें चिंतलें की हांव स्वताचो बिझनेस चालू करतलो. बिझनेस चालू करपाक म्हाजे कडेन फंड नासलो. जिद्द आसली पूण फंड नासलो. बँकेचो थोडो लोन घेवन हांवें म्हाजें फॅब्रिकेशन चालू केलें. फॅब्रिकेशन चालू केले उपरांत म्हाका दिसलें की आनी हांव 2 बिझनेस घालपाची. नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आसल्या कारणान ITIच्या इन्स्ट्रक्टराचें मोटिवेशन आनी गायडन्स आसल्या कारणान हांवें आनी 2 बिझनेस चालू केली. ती म्हटल्यार जनरेटर आनी हार्डवेअर. ही म्हाजी बिझनेस अजुनूय बरे भशेन चलता. हें सगळें घडून येयलां ITIच्या कोर्सा खातीर. नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आसल्या कारणान हे माझे सगळी बिझनेस सक्सेस जाल्ली आसा. म्हाका गायड करपी ITIचे इन्स्ट्रक्टर तशेंच ITIचे ऑफिसर यांच्यानी म्हाका खूब गायड केल्लो आसा. भुरग्यांक आतांच्या युथाक एक मेसेज दिवंक सोदता. जरी तर 8, 9 and 10 and 11 जे भुरगे आसात, चलो किंवा चली शिकपाक तांकां कठीण जाता जाल्यार खंयचेय गव्हर्मेंट ITIन वचून तुमकां आवडटा पळय तो ट्रेड घेवन तेजेर शिक्षण करून तुमचो फुडार बरे भशेन घडोवंक शकता. टाटा टेक्नॉलॉजी वांगडा टायअप करून नवीन कोर्स चालू जावपाचे आसात. तशेंच स्मार्ट शेती हो एक नवो कॉन्सेप्ट.
आम्ही आता टाटा टेक्नॉलॉजी वांगडा टायअप केला. तेज्या अंडर 23 कोर्सेस शॉर्ट टर्म कोर्सेस आसतले, 6 लॉंग टर्म कोर्सेस आसतले. हे शॉर्ट टर्म कोर्सेस इंडस्ट्री 4.0 म्हणजे जाल्यार जशें रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नॉलॉजी, 3D प्रिंटींग, देन स्मार्ट एग्रीकल्चर, ही काही कोर्सेस टोटल स्टार्ट जातले. आनी आतां आमी स्मार्ट एग्रीकल्चर म्हणटा. स्मार्ट एग्रीकल्चर म्हणलें जाल्यार कितें, आमचें आतां एग्रीकल्चर आसा पळय, शेत करता हें मॉन्सुनाचेर डिपेंड आसा. पावस पडलो जाल्यार पिकलें, पावस ना जाल्यार गेलें. ह्या स्मार्ट एग्रीकल्चरा भितर कंप्लीट तुका वॉटर सिस्टम कशी घालपाची, उदक कितलें जाय तेका, तेजी ह्युमिडिटी चॅक करता ते, मातयेचे सॉयल टेस्टिंग करता, सॉयलाक NPK कितले जाय, नायट्रोजन कितले जाय, फॉस्फरस कितले जाय, पोटॅश कितले जाय, कितले प्रमाणान तेका सप्लिमेंट घालचे पडटा, तेका ह्युमिडिटी कितले जाय, सगळी ती मशीन आसा तेजेन चॅक करता. नाजाल्यार आतां कशें जाता, आमी कितें तरी एकदां रोप लायली ते कितें पिकता ते तितलेंच घेता. तेजेन तशें ना, ते कमर्शियल वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेडी. आमी आतां हेज्या फुडें तशें करपाक जाय, स्मार्ट एग्रीकल्चर करपाक जाय. नाजाल्यार थोडे पीक काडले म्हणून काय फायदो ना. वी हॅव टू इनक्रीज द प्रोडक्शन. So under a smart agriculture, there are a lot of instruments, equipment, new technology we are using and increasing the production. तो आमचो मेन इंटेंशन आसा. टाटा टेक्नॉलॉजी अंडर हे सगळे इंडस्ट्री 4.0 कोर्सेस आमी स्टार्ट करता आनी तेन्ना टोटल इकोसिस्टमच चेंज जातली, फुल स्किलिंगच. एके वाटेन तरणाट्यांची कुशळटाय वाडवून इंडस्ट्री प्रमाण मनीसबळ तयार करपाचो यत्न चल्ला, जाल्यार दुसरे वाटेन पारंपारीक शेती कडेन तरणाट्यांक हाडपाक सरकार भर दिता. गोंयाक खऱ्या कोतान आत्मनिर्भर करपाक डॉ. प्रमोद सावंत सरकाराचें पावल.